कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मिलाग्री स्कूल सावंतवाडी येथे माजी शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी ख्रिस्ती बांधवांना नाताळच्या कोकणीतून शुभेच्छा दिल्या. रात्री ख्रिस्ती बांधवांच्या प्रार्थनेत ते सहभागी झाले होते. क्रिसमसाचे हार्दिक शुभेच्छा देता. विश यू मेरी क्रिसमस, हॅपी क्रिसमस. आणि तुम्ही माझे सत्कार केला, निवडून आयला म्हणून तुम्हीच निवडून दिला, तर आम्हाला तुमका थँक्यू म्हणत आहे. आणि एक तुमका सांगता, सिल्वर जुबली तुम्ही अनाऊन्स केला, त्या सिल्वर जुबली खातीर हांव 1 लाख रुपये डोनेशन अनाऊन्स करता. आणि आता तुम्ही आम्ही सगळे मिळून चर्चचे काम पुढे करता जाय. हांव जेन्ना म्हाका मॅसेज येता तेन्ना कितें ना कितें करता. पण ह्या नव्या वर्षाक हांव 10 लाख रुपयाचो चेक तुमच्या चर्च खातीर आमी सगळे लॉर्ड जेजू क्रिस्ताचे जन्माचे सेलिब्रेशन करपाक जमता. आमीच ना तर पुरे जगात सगळे लोक एकत्र येतात आणि तो शांतीचो संदेश लॉर्ड जेजू क्रिस्तान पुऱ्या जगात दिला. ताचे आमी याद करता, ताचेर आमी सगळे मार्गक्रमण करता. आणि म्हणून ही जी परंपरा आसा, जी शांतीची परंपरा आसा, ही सगळ्यांनी ती तशी दवरली. सावंतवाडी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्याचो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा. हांव हांगा प्रार्थना करता आसतना आमगे लाडको बिशप आनवी तो आजी तब्येत बरी ना. हांव प्रार्थना करता की लवकरात लवकर ताजी तब्येत बरी जावची आनी ताचे नेहमी आशिर्वाद तुमच्या आमच्या सगळ्यांक तशेंच जावं अशें हांव प्रार्थना करता. तुमकां सगळ्यांक नवीन वर्साची शुभेच्छा दिता. आनी जी कितें आमी करपा जाय ते सावंतवाडी व्हडली करपा खातीर, सिंधुदुर्ग जिल्लो व्हडली करपा खातीर ते सगळे तुमी आमी मिळून करूं. तुमच्या आमच्या एकूच बळ आसा. आनी हांव आतां म्हाका रेवरंड फादर म्हणले की लवकर मंत्री भायर म्हणून, तर हांव सुद्दां देवाचो भक्त आसा. म्हाका अशें दिसता की थोडो काळ सावंतवाडीची सेवा करपाक म्हाका ब्रेक दिला. आनी म्हणून जास्तीत जास्त सेवा सावंतवाडीकरांची जी कामां रावल्या पुढच्या 2-3 महिन्यात 6 महिन्याच्या भितर सगळी पुरी करतलो. इतले हांव तुमकां सांगता. पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांक देवाचो देवकार दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. मेरी क्रिसमस. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.